हो सिस्टर. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. मोगड्या बापा, हे वेळार आमी तुका केरीत आर्गां वाखाणी तुका दीत वासिता बापा. हे तुझ्या पुताक धाडून तुवें आमकां स्वर्गीय राज्याची ओळख दिल्ल्या खातीर आनी ताची जाणवाय आमकां पवित्र आत्म्यांतल्यान ती आमकां फावो जाता. बापा, आमी तुका आर्गां दिता. खरेच तुजी पदवी तुवें आमकां दाखयल्या, जशें तूं आत्मो आनी तुवें आपल्या मनशाक तुवें आत्म्याची रचून तुवें तुजें उतर आत्म्यांतल्यानूच तें ओळखूंक शकता. मोगड्या बापा, हे वेळार तूं आतां उलयतलोय तुज्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान आनी तुजी भुरगीं ह्या वेळार तुवें उतर आयकतल्या. पवित्र आत्म्या, खेरीत आमकां सगळ्या केटल्यांक आमचे काळजाचे दोळे उक्ते कर ह्या वेळार. ही जाणवाय आमकां उतराची कोल मेळूंक आमच्या आत्म्यांत आनी ती रीग घेवंक आनी ते मांस आनी रोगत जावंक आमच्या आत्म्यांत धन्या. कित्याक हे उतरां तूं उलयताय स्वर्गांतल्यान ताच्या तोंडांतल्यान, कित्याक तुजें उतर म्हणटा, उलयतली ती तुमी न्हय पूण तुमचो बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलो. देखून हे उतराक आमचें काळीज उक्तें करून आमचे आत्मीक दोळे उक्ते करून हे उतर आयकूंक आमकां शांती समाधान कर म्हूण मागता. ही आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. Amen. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. जेसू कर. Praise God. कोणागे testimony hai? Praise Jesus. Praise God. Hello. Praise Jesus. Katie is come now. See, praise Jesus. Yeah. Now she's doing closing. Praise Okay. God. Any testimonies? Thank you, Jesus. Hello. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Perpetua, did Sadmaka testimony. Praise God. Any testimony, Perpetua? Praise God. कौन ना टेस्टिमनी कौन ना देवा अर्घ दीपकु. Praise God. Hello. कौन गोवाई की दिनाइस? Sogli hogi hai brother. Thank you, Jesus. जेजू कारगां. आमच्या जिवितांत कितें तरी घडोंक जाय न्ही, नाजाल्यार आमची बाय मारिया येता, कोणाची टेस्टिमनी हाय, कोणाची टेस्टिमनी हाय करूत हा, आनी आमी वाट पळोवन हा कोण गोवायकीत जालो म्हणून. जेजू कारगां. Praise God. Thank you, Jesus. 2 दीस पयलीं आमी 15 दिसांनी मादर टेरेसाच्या घरान वेता आमी. ह्या सोमारा दिसा आमी परतून गेल्या मादर टेरेसाच्या घरान. आनी भाव भयणीनो, तुमी जाणो की थंयसर मादर टेरेसाच्या घरान सेंट टेरेसा ऑफ कालकाटाच्या घरान थंयसर जो कोण लोक आहा, बायलो आसता, दादले आसता, पूण ह्या जाग्यार फकत बायलो आहात. आनी थंयसर खरें म्हणल्यार ज्यो बायलो थंयसर आसात, ज्यो सिस्टरी पळयतात, सुमार 30-35 बायलो आहात. थोडी जाणां ती नकळत ती कितें करतात, ती तांकां कांय स्थितीच ना, थंय बशीन दिसता, व्हीलचॅराचेर आहात.
थोडी जाणां उलोवची ना, तांकां कितें कितें तरी तांच्या जिवितांत घडलां, म्हणजे कितें शॉक जाला, कितें स्ट्रॉंग होल्ड आहा, तांकां उलोवंक जायना, बेश्टी हांसतात. आनी थोडी जाणां आहात ती तुजे कडेन उलयतलीं, तुजे कडेन तुका जबाब दितलीं. आनी थोडी जाणां जी आहात चड उलयतात, म्हणजे तांकां कितें तरी म्हणूंक जाय, कित्याक तिचोर कोण ना, म्हणून दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेचो लोक आसता. Praise God. आनी Praise God. आमी आतां सुमार 1 वर्स जालें, 15 दिसांनी म्हयन्याक 2 पाटी वेता आमी. आनी हांव चिंतालों, थिंचोर असल्या दुसऱ्या भाशेचो लोक आहा, म्हणजे तुजो पाय मायनीचो, तुजी भयण न्ही, तुजे भाव न्ही, ते दुसऱ्या दुसऱ्या भाशा फामिलींतलो लोक थिंचोर येता. आनी सगलो लोक एक फामील कही थिंचोर रावता. आनी आमी जेन्ना वेता थिंचोर, ती सगळीं थंयसर बसून रावतात, आमकां देवाचें उतर शिकोवपाक. आनी आमकां सोमार हो दीस दिला, कित्याक आमकां जाय मंगळारीच वचोंक जाय, बुधवारीच वचोंक आमकां वचोंक जायना, कित्याक थिंचोर कोण ना कोण येता, थिंचोर जेवण दिवपाक, कोण कांतारां करपाक, कोण कितें प्रोग्राम करपाक. आनी आमी दोगांयनी आमच्या त्या सिस्टराक विचारलें, सिस्टर म्हणूंक लागले आमी, तुमच्या आख्या सुमनान ह्या इनमेट्सांक कोण येता पळोवपाक? म्हणून लागली, लोक येता थिंचोर जेवण दिवपाक, कांतारां करपाक, पूण कोण थिंचोर येना तांकां देवाचें उतर शिकोवपाक. Wow. Praise God. कोणूच येना. आतां पळय 1 वर्स जालें थिंचोर आमी तांकां उतर शिकोवपाक वेतात, पूण ह्या आख्या सुमार थोडीं जाणां आहा 10 वर्सां, थोडीं वर्सां 7 वर्सां, थोडीं आसा 15 वर्सां, पूण ह्या सगळ्या वर्सांनी कोणूच वचना थिंचोर तांकां उतर शिकोवपाक. थिंचोर वेता नातालांक नेवऱ्यो दिवपाक, तांकां दोस दिवपाक, तांकां बिरयानी दिवपाक, तांकां जेवण दिवपाक. लोक थिंचोर कांतारां करपाक खूब लोक वेता, आनी कोणाकूच थिंचोर उतर मेळना. दुसरी वस्त म्हणल्यार सदांकाल तांकां तेस म्हणचो पडटा, सदांकाल तांकां मीस थिंचोर आसता, कित्याक तांकां एक कॉपेल आसता, पाद्री येता, मीस करता. पूण भाव, म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां खरेंच सांगू, ह्या 1 वर्सान फकत उतर आयकोन, उतराची सोजमणी मेळोन कितल्या जाणांक आपल्या कुडीन पेकोणी मेळ्ळ्या, Praise God. कितल्या जाणांक तांचें मन बदलना, कितलीं जाणां जी बसून रावलेलीं म्हणटाली, आमी इंग्लिशीन म्हणटा के सेरा सेरा, आनी एक दीस येयलो, हो दीस गेलो, रात जाली, दीस येयलो. ती आतां उठतात. आनी आमी जेन्ना येता थंयसर, थोडीं जाणां भाजी काततात, थोडीं जाणां स्विमींग करतात, थोडीं जाणां थंयसर वॉटरिंग करतात. आनी आमी भितरकूच मागीर सगळीं परतून येतात. Picture आनी येतात, सिस्टरी yeah. आमकां सांगताल्यो की आतां जितलें देवाचें उतर आयकलां, ती आतां Praise फकत God. पळयना की कोण येतलो तांचे कडेन आनी तांकां जेवण दितलो, ओ कोण येतलो तांकां तांचे कडेन कांतार करतलो. Wow. ती आतां वेतात आनी दुसऱ्यांक विचारतात, बाबा तुमी खंय आहात, आमी बरीं आहात. ताचें Praise सगळें God. देवाच्या उतरा वरवीं सगळें बदललां, सगळें बदललां. Praise आनी Jesus. फकत उतर आयकोन आमी तांकां कितें करता, उतर शिकयता, कित्याक तांची कॅपेसिटी कापासिटी थंयसर आयकोपाक 2-3 वरां तांकां ना. सुमार 1 45 मिनिट्स 1 वर पासून आमी शिकयता. ताजे उपरांत 1 वर तांकां आमी कन्फेशन करता, कन्फेशन करपाचें, उतराची सोजमणी दिवपाची, तांकां एकामेकाक एनकरेज करून. आनी हें सगळें आतां 1 वर्सान करून आमी पळयलां की त्या Change. Yeah. इनमेट्साचें जिवीत बदललां. Amen. Praise God. The word of God has transformed them. तांचो भावार्थ वाडला. Jesus. थोडीं जाणां डिप्रेशनान आसलीं, थोडीं जाणां उलोवंक तयार नासलीं, थोडीं जाणां तेजे कडेन वचत जाल्यार उलोवपाक ती तुका पयस दवरता. आतां जीं बसून आसलीं तीं आतां उठतात, चलोंक लागल्यान, आतां व्हीलचॅरार ना. थोडीं जाणां आतां सर्वीस करतात, भाजी काततात, आनी कितल्यो वस्तू घडल्यात. हांव खरेंच सांगता म्हज्या भयणीनो की देवाचें उतर इतलें बलिश्ट, Amen. बलिश्ट. Praise God. आमी बुधवाराच्या बुधवारा आमी उतर आयकता. आमी ह्या क्लासीन बुधवाराच्या बुधवारा आमी उतर आयकता. आमकां देवान आमकां बरें गिन्यान दिलां. आमी इंटरनेटाचेर येता, आमी झुमाचेर येता. म्हणजे आतां आमी टॅक्नॉलॉजीन आमी जाणो कितें करपाचें तें.
तो लोक तांकां मोबायल ना, कितें झूम हा, डूम हा, पूम हा, कांय सजमना. कांयच पूण ना. Yes. आमकां युट्यूब हा, आमच्यान बायबल उगडूंक जाता, Praise आमच्यान God. युट्यूबाचेर येवंक जाता, आमची गोवायकी दिवंक जाता, आमच्यान कितल्यो वस्तू करूंक जाता. आमी त्या भाशेन त्या लोकां भाशेन आमचे हुमूनी बसून आमकां रावंक जायना, कित्याक आमकां देवान बरें गिन्यान दिलां, आमकां बरें जिवीत दिलां. आनी देखून Praise भाव भयणीनो, बुधवारात जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, खरेपणी आमी उतराची सजमणी घेता, ह्या निमाण्या केळार आसा, आमी तें उतर पाळून आनी आमची गोवायकी दिवंक एकदम गरजेचें. Praise God. आमच्या बाय मारयाक जे भाशेन भिकार कोणाची कस्टमनी हाय, कोणाची टेस्टमनी सांगूंक सोदता, कोणाची टेस्ट ही तिका गरज ना. आमी म्हणूंक जाय म्हाका आयज दिवंक जाय, आयज हांव दितां. Jesus. ती आपली हा 5 मिनटां 2 मिनटां आमी हा ह्या लायव्ह ट्युबाचेर कोणाची वाट पळोवन आमी कोण येतलो गोवायकी दिवपाक. भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत टेस्टमनी सदांकाल आसता, कितें तरी Praise आमच्यान सांगूंक जाता. आमकां लॉस दिसपाची गरज ना, कित्याक आमकां लॉस दिसता जाल्यार आमच्या देवाक आमची लॉस दिसतली. हय. देवान सांगलां, जेजून सांगलां, आमी सोबे माजार मनशां फुडें आमी गोवायकी दिवपाक तयार ना जाल्यार, कितें ताणें आमच्या जिवितांत केलां तें आमी सांगपाक तयार ना जाल्यार, तो म्हणटा म्हाका तुमची लॉस दिसतली जेन्ना जोडटेच्या दिसा येतलो, हांव तुमी कोण म्हणून Amen. हांव वचना. आनी आमकां इतलो चान्स मेळटा बा, आमी वचना लोकां फुडें ना, आमी सदांच बुधवार आमी एकामेकाक वळखता. आमच्या जिवितांत कितें तरी घडटा आनी आमकां ही गोवायकी दिवपाक एकदम गरजेचें, कित्याक ही युट्यूबाचेर येता, कोण तरी आयकता, कोण तरी म्हणटा अरे तांच्या जिवितांत घडटा जाल्यार आमी येवया आनी पळोवया कितें चलता तें, कितें शिकयतात तें, Praise God. आमी गोवायकी दिवया. देखून भाव भयणीनो, आमची गोवायकी दिवपाक एकदम गरजेची. Yes. आमेन. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. Jesus. जेजू कारगाम. आता कोण आसा टेस्टिमोनी दिवं ना जाल्यार You हांव go सांगता. ahead, Maria. Yes. बाय मारिया, तूं God. दी, पूण आमचे भाशेन दी, गुजरातीन दिनाका. ना कोंकणी आमची भाशेन माय भाशेन My जेजू Bashin, कारगाम. Konkani. Praise Jesus. जेजू म्हाका कारगाम बाय मारिया. चड एक डिझायर आहली, खोशी आहली पोर्टा वचपाक पयलें, बिकॉज हांव केन्ना पावोंक ना थिंगा. तर हांवें म्हणलें जिजस हांव पयलीं पोर्टा वेता आनी मागीर तूं म्हाका होमलँडान तुजे होली लँडान व्हर. पूण देवान म्हाका बेटर प्लॅन, आमी म्हणटा न्हू जेरमाया 29:11, गॉड हॅज अ बेटर प्लॅन टू प्रॉस्पर नॉट टू हार्म. सो पयलें 2019 म्हाका होली लँडान गेली हांव. मागीर 2024 हांव पोर्टा गेली, आतां लास्ट विकान. Wow. एंड इट वॉज इतलें हेवी रेन न्हू. आमी कोणाक म्हणलें आमी थिंगा वेता. आरे तुमी पावसाक येतलो पोटलो, थिंगा बुट्टी येयल्या. मागीर आमी डिसायड केलें कोणाक सांगोना जावं, कित्याक नेगेटीव थॉट म्हाका नाका. बिकॉज इट वॉज अ कॉल, ते आमकां देवान एक आपोवणी आहली, Praise पावस God. येवं कितेंय जावं. तर आमी सांगलें म्हणजे आमी 4 ऑफ अस आहली, 3 जाणां आमच्या ग्रुपांतलीं आहलीं आनी एक दुसरी बायल आहली. तर हांवें कोणाक सांगची ना हांवें, चल आमकां नेगेटीव थॉट हाडटा आनी मागीर आमी हा वय तर आमी गेलीं. बट वी आर सो ब्लेस्ड. आमी गेले अहमदाबाद टू अर्ली मॉर्निंग ट्रेन धरची पडटा आमकां, लॉंग डिस्टन्स न्हू. कांय बी पावस ना, आमी थिंगा बरे भाशेन पावलीं. ओके, एंड सेशन चालू जाताना हेवी म्हणजे एकदम मोठो पावस. आनी सेशन बंद जालें म्हणटच ब्रेक आसता तेन्ना नो रेन. वी आर सो ब्लेस्ड. Praise ओके, God. लास्ट डे अनॉयंटींग डे वी वर सो ब्लेस्ड. आमकां इतलें अनॉयंटींग मेवलें न्हू, फादरीन आमचें नांव बी घेतलें, जेम्स, मरिया आनी पॉल. आनी मागीर आमकां ते वर्स दिलो आयजाया 30:18. तेन्ना हांवें कन्फेस केलें, येस लॉर्ड. आनी तेन्ना म्हटलें बी कोणाक स्कीन प्रॉब्लम आहलें, गॉड इज हिलींग. म्हणलें वय. आनी म्हजे डार्क आहले न्हू, डार्क मार्क्स आहले न्हू, तर हांवें कन्फेस केलें, इट इज क्लीन एज बिकम माय वायट एज स्नो. तितून म्हजे सगळे मार्क्स आहले न्हू ते लायट जाले. आनी रिटर्न बी आमकां देवान बरे भाशेन पावयलें, फील वीथ अनॉयंटींग. आमी पावस नासतना अहमदाबाद पावली बरे भाशेन आनी वी वर सो ब्लेस्ड. इतलें आमी ब्लेसिंग दिला न्हू, ते आमकां प्रॉमीस वर्ड आमकां बी दिले. सो ऑल ग्लोरी एंड टू Praise हॉनर God. माय Thank you. हजबंड Praise दोनिया देवा. Jesus. जेजू Thank you. कारगाम. Praise God. Praise God. So beautiful. Praise Jesus. Praise God. Jesus. Praise you.
Praise God. आनी कोण आहा? Praise God. हांव एक सांगता आमगे मुझ बारबो काम करता ती कोण एजन्सी आहा आनी ती फिलिपिनो ती आतां मूव जाले फ्रॉम न्यूझीलंड टू पर्थ सो ती म्हाका सांगपा लागली मरिया तूं कॅथलीक तूं रोमन कॅथलीक म्हणपा लागली हांवें म्हणलें या I'm also Roman. I'm so happy to work with you. I म्हणलें oh okay. So I म्हणलें yeah which church do you go? म्हणजे आतां हांव conversation start करता. So anyway, she said I was looking for a church for mother of perpetual help. And it's sad to say, no one, not a single church in Perth, this mother of perpetual help is. Church church So I said to her, what mother of perpetual help? Oh, she did so much for me. Conversation started. I'm look, so you need a mother when you are little baby. When you're just a small baby, you need your mother. As you grow up, you need something, beautiful, more beautiful. And that gives your mother joy. And she's saying, what do you mean? I'm like, see, what did mother say? Mother loves, the mother of God loves when you talk about her son, when you know her son, when you know what is written, when you know the word that is written, when you know his word, she loves it. So, my Anita Kanikit problem ahlole. So I'm no, she's looking for a house. So I'm you're looking for a house. No, I need money. My God will give me money. I'm see, just now I was telling you, God gives you everything because it's written there. I will supply all your needs. So I told her this scripture, and then she started looking at me like that. And then she said something else, and I said, by his wounds you have already been healed. It's written there in the Bible, Ashmita. So now on my phone I had the Bible, so I started showing her the scriptures. And then she said, then she had no words to say, and she said, oh, Maria, I wish I could talk like you. You really love God so much. I said, so do you. But you become so religious in your mind. You don't have time for that word. You haven't got there to the word. Immediately there, she downloaded the Bible. She took that app. She downloaded the Bible and she told me to add, her number into the this. Like, I can send her spiritual stuff. So she wants to grow in faith. And then, so she said, yeah, but that means we are not. So they said 2000 Hail Marys. That's their tradition in Philippines. They say 2000 Hail Marys. So that's their, they do it, it seems, every now and then. And I said, yeah, what about you sit there and share the word of God, talk to them about God's word, study the word, listen to what the word says, listen to the teachings, and then you see what happens to your life. So she said, oh, I would love to talk to you again. But yeah, when I sit there and I'm not going to talk about anything, I'm just going to read the Bible. So, I felt like I was also like that. I didn't want anyone talking about, anything other than church. And then I felt so much that I was also like this. I was also like, I didn't want to hear anything. I didn't want to hear anyone talking about God because I knew it all because I was going to church and I was going to retreats and I was doing all that. I was just a church goer. So, te bachin amaka zatale. At ayen tashe mudle taka. चोयलें अशें म्हाकाय जाता म्हणलें पण नांव आतां म्हाका म्हणलें कळ्ळें देवागे मोग कितो आनी ते उतरा वरवीं हांव कितू बोगले जाता म्हण देवागे उतराक आनी तें उतर ना जाल्यार म्हणलें म्हाका रीत दिसता भितर कांय ना दिसता म्हज्या पूण तें तोंड कितें प्रॉब्लम येता तेदोन देवागे उतर उलोयल म्हणटरी म्हणलें कारेज येता
घोटां येता आनी म्हणलें देव दाखयता स्टेप्स देवागे आसने बोगले जाता देव बोगले जात म्हणलें तें उतर उलयलें म्हणटरी कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा म्हणलें सो एक एक स्क्रिप्चर दाखयलो तशें शी स्टार्टड दोळे उगडपा लागलें म्हणलें या सी हें सगलें आमकां जाता बट आमी पावल माननाय जाल्यार आमी फाटीं उरताय म्हणलें सो प्रेज गॉड थँक यू जीसस जेजू जेसू कारगां कारगां. जेजू God, कारगां Praise God. thank you, Jesus. पळय थँक यू कोणाक जीसस उतराची सोजमणी ना ती फकत तांकां जाय तीर जाय सायबीण माय जाय हें सगळें बरें आहा आनी तुवें सारकें सांगलें जेन्ना भुरगीं ल्हान आहात तांकां आपली माय जाय तांकां आपली चॉकलेट जाय तांकां पेज जाय पूण जेन्ना भुरगीं व्हडलीं जातात आतां आतां तांकां कोण जाय आतां तांकां कोण जाय इंडिपेंडंट जाता तांकां जबाबदारी घेवपाक खोशी जाता सुमार एक 20 वर्सांचो 25 वर्सां भुरगो म्हणटा मामी म्हाका रस्त्या कडेन क्रॉस करपाक म्हजो हात दी आतां कितें दिसतलें तुमकां सामकें वय फकाणां गॉड दिसतलीं न्ही प्रेज गॉड येस Lord. Yes, फकाणां brother. दिसतलीं. आनी देखून जितली आमी देवाच्या उतरान येता जेन्ना आमची बाय मारयान सांगलें सायबिणा हांवें म्हणलें जो म्हजो पूत सांगता तेंच करात डू कोरात ही येस टेल्स यू मोरी सदांच आमकां सांगतात जेजू कितें सांगता तें करात ती म्हणिना की हांव कितें सांगता तें करात पूण आमकां सांगलां धोर्मान सायबीण मांय कडेन यात आनी मागीर सायबीण मांय मागीर उतर जेजू घालतली सांगता जेजू कडेन जेजू आमचे भितर आहा प्रेज God. गॉड आमकां देवान पवित्र God. आत्मा दिला प्रेज अजून जीसस पासून आमी ते ल्हान भुरगे भशेन अजूनय आहात आमचो तिर्स घेवन आमची आमची लिटणी घेवन तें घेवन आहा आमी धर्माचें वय सायबीण मांय कडेन येवन सायबीण मांयन आमकां जेजूशी व्हेल्या आतां Yes. आमकां गरज ते Amen. उतरान रिगून रावन तें उतर पाडून तें उतर करून आमच्या दिसपट्या जिवितांत प्रेज Praise गॉड God. जेजू कारगां जेजू कारको प्रेज जेसू गॉड कारगां. पळय म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां खरेंच सांगता जो कोण सजमता की हें सगलें देवस्पण करतलो आनी उतर आयकोंक येतलो तांकां कितें जाता जाणां हांव खरेंच सांगता तुका कितें जाता म्हजे बरोबर अशें घडलें हांव आतां हें सगलें धर्माचें करतालो आनी कोण प्रिचर देवाचें उतर शिकयता रितीराक तिजोरी वचपाचें आयकत बरें दिसलें बरें उतर सांगलें म्हणून ताणें तिजर ब्लेसड सॅक्रेमेंट आतां कोणाक नांव घेता विन्सनाचो हात बरो जाता आरे विन्सनाचो हात बरो जालो सायबा तो पळयता हात बरो जालो वय 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 हें सगलें आमी पेकोणी मेळटा आमकां आमी एकदम खोशी पूण भायर वेतकूच तें उतर आमच्या काळजान ना म्हणून एक दीस हात बरो जालो दुसऱ्या दिसा आतां दोनूय हात फोडूंक लागल्यात आतां कशे भाशेन बरें जावंक जाय कशे भाशेन पेकोणी मेळोंक जाय आतां दुसऱ्या रितीराची आतां त्या प्रिचराची वाट पळयता पूण देवाच्या उतराची वाट पळयना देवाचें उतर कितें म्हणटा तें आमी नकळो येस देखून करेक्ट आमच्या धर्मान अशें घडलां की आमी फकत आमच्या पाद्रींक आमच्या प्रिचरांक कोण उतर शिकयतात तांचे फाटल्यान आमी धांवता पूण खरें म्हणल्यार आमी धांवंक जाय कोणा फाटल्यान देवाच्या उतरा फाटल्यान उतरा फाटल्यान येस जेजूच्या उतरा उतरा फाटल्यान आमी फाटल्यान. धांवंक जाय तें उतर आमी धरपाक गरजेचें जेन्ना कोण ल्हान आहा न्ही तो लादाईक धांवता हें धांवता देवस्पण करता तें बरें आहा पूण जेन्ना आमी उतरान येता हें सगलें जें आमी करीत आसतल्या तें सोडून आतां आमी उतरान रिगून त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें जिवीत जिवोवंक एकदम गरजेचें एकदम गरजेचें एकदम गरजेचें तर आमी थिंचर उरतले ए फॉर एप्पल बी फॉर बालून सी फॉर चार्ली म्हणून करके आमी थिंचर उरतले आमी आख्खे जिवीतभर सारकें न्हय येस सारके ब्रदर बाय जरीना तूं खंय आहे Blessed, blessed, brother, blessed. प्रेज गॉड थँक यू जीसस तुजी की गोवायकी येवपाक एकदम गरजे ब्लेस जाल्यार गोवायकी दिवपाक एकदम गरजेचें न्ही कितें म्हणटाय Yes, brother. प्रेज जीसस I made myself strong in confessing my word. आमेन
जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. Praise God. आणि कोण हा? Praise Jesus. Comments Korean आल्या brother. कॉमेंट्स करूया. Yes, I think they have internet problems. होता येता अशी. नेट हां. प्रॉब्लेम गोंयांत पावस जोडून रेंज मातशें जाता. पावसान खूप झाडां पडल्यान आनी कितें जालां इंटरनेट हय. सगळेंचें डावन जालां. हम्म. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. Praise God. बरें, आमी कॉमेंट्स करूया. आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकताले हांव? कोण म्हाका सांगूंक शकता? कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकताले हांव? देवागे राजा होय ब्रदर. किंगडम ऑफ गॉड. किंगडम ऑफ गॉड, सारकें. होय. देवाच्या राजा विशीं आमी उतर शिकताले हांव की देवाचें राज आमचे भितर हा. देवाचें राज आमचे भितर हा. आनी जेजून आमकां म्हत्वाचो 16-20 वर म्हाका दिसता वड 16 वड 15 आमच्यान पडूंक जाता म्हत्वाचो होय. 16-20 वर म्हत्वाचो 16-20 वर Thy kingdom come, thy will be done. 10 ब्रदर. 10 कितें म्हणटा? तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आतां हांव विचारतां तुमकां म्हज्या भयणीनो, जेन्ना जेजून हें मागणें केलें, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. हाचो अर्थ कितें? कित्याक आमी अशें मागणें करूंक जाय? तुजें राज येवं. जेन्ना जेजून अशें मागणें केल्लें तेन्ना जेजू मागणें करतालो की ताजें राज येवंक जाय म्हणून. पूण जेन्ना तो खुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारोयलें, तो पुनरुज्जीवन जालो, ताणें सैतानाक काबार केलो. सैतानाचे वयर ताणें जैत घेतलें, कित्याक सैतानान ह्या संवसाराचेर कब्जो घेतलेलो. सारकें न्हय? होय ब्रदर. जेन्ना आदावान पातोक आदारलें आनी ताणें आतां देवाच्या उतराचेर आड गेलो आनी तें फळ खालें, तेन्ना तो ओतम्यान मेलो. आनी जेन्ना तो ओतम्यान मेलो आनी सैतानाची ताळणीन पडलो आनी तें सैतानान कितें सांगलें तें ताणें फळ खालें, आतां जें राज जी पदवी ताका ह्या संवसारान मेळ्ळी, ती पदवी ताणें सैतानाक दिली. म्हणटच जें राज ओ जें म्हणटात ते भाशेन हो संवसार जो देवान मनशाच्या हातान घातलो, आतां कोणाच्या हातान गेलो? देंवचाराच्या हातान गेलो. देंवचाराच्या हातान गेलो. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, हांव कितें सांगूंक सोदतां की जेन्ना देवान हो संवसार रचलो, ताणें मनशाक ह्या संवसारान पदवी दिली. आनी देवाक जायलें की आपलें राज ह्या संवसारान सुरवात करपाक. Praise God. पळयात, हांव तुमकां सांगता जे भाशेन हांवें तुमकां कालच्या बुधवारा सांगलें. आतां समजा ही कंपनी आसा, टाटास, बिर्लास, जुवारी, आमचे खूब कंपनी, सिप्ला, ही खूब कंपनी आसतात. एक कंपनी जेन्ना आपली कंपनी कॉमेस करतात, तांकां पयलो एक जागो जाय. त्या जागो म्हणजे विकतो गेल्या उपरांत ते फॅक्टरी काडटात थिंचर. फॅक्टरी काडल्या उपरांत थिंचर आतां कॉमेस करतात कितें करपाचें. आतां लोकांक हाडटात.
आणि लोकांक हाडटकूच ते आतां प्रोडक्शन कमेस करतात. जेन्ना आतां प्रोडक्शन बरें बिझनस जाता, आतां एक फॅक्टरी जी हांगा आहा, आतां गोंय आहा ती आतां सुमार बॉम्बे आतां फॅक्टरी कमेस करतले, थिंचर आतां आनीक प्रोडक्शन जातलें. थिंचर बरें जाता जाल्यार मागीर आनीक पुना करतले, मागीर हैदराबाद करतले. म्हणजे जितले जागे ते घेतात थिंचर आतां ते कंपनी आतां कमेस करता. सारकें? होय येस होय. ब्रदर. हय. तेच भाशेन देवाक जायलें आपलें राज्य स्वर्गार आसा तें राज ह्या संवसारांत सुरवात करपाक. म्हणून ताका पयलो एक जागो जायल्लो, ताणें हो हो संवसार ताणें रचलो आनी शेकी ताणें मनशाक रचलो. आनी मनशाक रचलो कित्याक ताका जायल्लें आपलें राज, सुर्गीचें राज ह्या संवसारान कमेस करपाक. आतां तुमी म्हणटाले आहात, कोण म्हणटलो देव तो देव, ताच्यान कमेस करूंक जाय जाल्यार ताका कमेस करूंक जायना. पूण म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, देव जावन आसा एक आत्मो. देव जावन आसा एक आत्मो. स्वर्गार फकत आत्मे आसात. थंयसर थंयसर मनीस ना जो तांकां कूड आहा. Food, yeah. कूड फकत ह्या संवसारान आसता. Praise तर God. ह्या संवसारान आमकां जिवंक जाय जाल्यार ही कुडीची गरज आमकां. म्हणून होय. मनशाक एक कूड दिता देव आनी म्हणटा हे कुडीन आतां तूं ह्या संवसारान म्हजें राज कमेस That's कर. wonderful. Wow. Praise मुझे God. राज कमेस कर. म्हज्या राज ह्या संवसारान ज्या भाशेन स्वर्गार चलता तेच भाशेन ह्या संवसारान कमेस कर. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, आदांव पातो काजोता, आपली पदवी सैताना कडेन दिता आनी आतां जी राजवडकी देव आतां ह्या संवसारान कमेस करूंक सोदता, आतां कोण कमेस करता आपली राजवडकी? Soitan. सैतान. सैतान म्हणजे आतां सगलो लोक जो ह्या संवसारान जल्माचो आसलो तो आतां खंय वचपाचो आहलो? सैताना बरोबर एमकोणान वचपाचो आहलो. कित्याक सगलीं आतां आदामा वरवीं पातकान जल्म घेतात. पातकान होय. जल्म घेतात. म्हणटच देव पळयता की मनशा कुडाची आतां कांयच जावचें ना. कित्याक ताच्यान आतां हांगा येवन तो देव एक पाटी तो उतर दिता, ताच्यान आपलें उतर मोडूंक जायना. ताणें हो संवसार मनशाच्या हातान दिला. हो संवसार ताणें मनशाच्या हातान दिला. म्हणटच आतां त्या मनशाच्या हातान तो संवसार ना जाल्यार, सैतानाच्या हातान ना जाल्यार ताका जाय ह्या संवसारान मनीस जावन येवन तो संवसार जो मनशाच्या हातान दिलो तो सैतानाच्या काबजांत काडपाक. आनी कशे भाशेन काडूंक जाता? एक मनीस जावन. म्हणटच जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन येता. पूण मनीस जावन येता जाल्यार ताज्यान मोरयेच्या आनी जुजेच्या संबंदा वरवीं येवंक जायना. कित्याक जुजे मोरये बरोबर संबंद तरी जाल्यार जुजे कडसून जेजू आतां पातकी जाता. कित्याक तें पातक दादल्या कडसून येता. द sin was through Adam, not through Eve. कित्याक आदामाक सांगलेलें. आतां आदामाच्या पातका वरवीं जेजू आतां पातकी जावंक शकता. म्हणटच आतां देव कितें सांगता? आंज बडव्या गाब्रिएला वरवीं मोरयेक सांगता, मोरी तूं आतां एक जल्म दितली, पूण दादल्याच्या संबंदा वरवीं न्हय. तुज्यान दादल्या बरोबर संबंद दवरूंक जायना. पूण पवित्र आत्मा तुजे कडेन येतलो आनी पवित्र आत्मा तुजे सावळी घालतलो आनी तूं हें सत मानूंक तयार आहाय जाल्यार तुजे भितर एक चलो जल्म घेतलो. तूं गर्भेस जातली पवित्र आत्म्या उदेशीं. आनी तेन्ना मोरी कितें म्हणटा? हांव जावन आसा सुरेस्पुराची चाकोन, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा परमणें. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा परमणें. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, मोरयेच्या जिवितान जेन्ना जेजू जल्मलो, जेजू ती गर्भेस जाली, केन्ना ती गर्भेस जाली? जेन्ना जें उतर तिणें आयकल्लें तें उतर तिचे भितर मास जालें.
तें उतर जे तिणें आयकलें तें मास जालें. म्हणटच तें उतर मास जालें. तिणें 9 म्हयन्या उपरांत जेजूक जल्म दिलो आनी आतां जेजू देवाचो पूत आतां आपली शिकवण कोमेस करता. तो आपल्या बाबाशी मागणें करता आनी जेन्ना ताजे शिश्य ताका विचारतात, बाबा कशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय, तो तांकां कशे भाशेन मागणें करपाक शिकयता आनी 10 ओळीन तो म्हणटा, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, आतां जेजू ह्या संवसारान येयला आनी तो म्हणटा तुजें राज येवं. कित्याक आजून पासून तो खुर्सार वसोंक ना, ताणें त्या पातकाचें फारीकपण दिवंक ना आनी देखून तो म्हणटा तुजें राज येवं. पूण शेकी भाव भयणीनो, जेजू खुर्सार वेता. तो मनशा कुळाक पातक करिनासतना सैतान ताका खुर्साचेर घालता, ताचो जीव काडटा. पूण जेजून पातक करूंक ना म्हणून तो 3 दिसा उपरांत पुनरुज्जीवन जाता. आनी जेन्ना तो पुनरुज्जीवन जाता, आतां तो मागणें करिना की तुजें राज येवं. आतां देवाचें राज ह्या संवसारान येयलां. Amen. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? जेन्ना ही 10 ओळीन जेजून मागणें केलें तुजें राज येवं, वय तो मागणें करतालो की राज येवपाक. पूण जेन्ना तो खुर्सार गेलो, मेलो आनी पुनरुज्जीवन जालो, जो कोण ताचेर बावाट दवरता तो आतां ताजो आत्मो जेजू सारको जाता. आमी एक नवी रचना जाता. देवाचें उतर म्हणटा, if anyone is in Christ, he is a new creation. Praise God. पोन्नें सगळें गेलें, सगळें आतां नवें येयलें. पूण नवें खंय आयलें? नवें येयलें फकत आमच्या आत्म्यान. Amen. आनी जेन्ना तें नवें आमच्या आत्म्यान येता, आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. कित्याक भाव भयणीनो, पोन्न्या कोरार पवित्र आत्मो मनशा भितर पवित्र आत्म्याक मनशा भितर येवपाक जायना जालें, येवंक जायना जालें. कित्याक मनशाचो आत्मो पातकी आसलो. पूण जेजूचेर भावार्थ धरून, जेजून खुर्सार वचून आपले अमोलीक रोगत वाडोवन जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी एक पाट आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां आमचो आत्मो केन्नाच पातक करूंक पावना. आमच्या मनान करूंक जाता, आमचे कुडीन करूंक जाता. वय सैतानाक पदवी मेळटली, आमच्या मनान आमच्या कुडीन आमी पातक करीत जाल्यार वय सैतानाक पदवी मेळटली आमचें निसंतन करपाक. पूण आमच्या आत्म्यान आमच्यान केन्नाच उपरांत पातक करूंक जायना. म्हणटच आतां की आमी आमच्या आत्म्यान जेजू सारकीं जाल्या आनी देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. पवित्र आत्मो आतां आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसणी करपाक देवाचें उतर घेवन. म्हणून जेन्ना म्हजें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव चलयता, हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव चिंता, देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव म्हज्या मनाची नडसणी करता, आतां म्हजी कूड पासून आतां म्हाका बरी भलायकी मेळटा. सगळें जें देवाचें हांव म्हज्या आत्म्यान या टॅपा वरवीं म्हज्या मनांतल्या टॅपा वरवीं तें उक्तें केलां म्हणून आतां म्हज्या जिवितांत सगळें व्हांवता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना हांव आतां म्हज्या आत्म्यान जेजू सारको जाला, म्हज्या मनाची हांवें नडसणी केल्या आनी हांव म्हजे कुडीन आतां जेजूचें जिवीत जियेता, एक जैतिवंत जिवीत जियेता, बावर्थीचें जिवीत जियेता. आतां हांव ह्या संवसारान देवाचें राज हांव आतां हें करीत करता, हें राज जियेता. आनी आतां हांव ह्या संवसारान स्वर्गार आसता त्या लोकां भाशेन हे कुडीन हांव ह्या संवसारान Amen. जेजू Praise घालता. God. जेजू Praise Salva. God. Thank you, Praise Jesus. आमी सजमतां जाल्यार की आमी मत्तकूच आमी स्वर्गार येतलीं, पूण ह्या संवसारान आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? Roy brother. आमी जी धर्मान बुडल्या, आमी जी धर्म करता, मिसाक वेता, तेज करता, लादाई करता, हें करता, तें करता, उपास करता, हें मागणें करता,
आमी सजमता की या धर्मा वरवीं एक दीस आमी मरतकूच आमी स्वर्गाक येतले पूण भाव भयणीनो आमी खरीपणी आमच्या आत्म्यान जेजू सारखी जाल्या जाल्यार आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला जाल्यार आनी खरेपणी आमी पवित्र आत्म्याचे आयकोन देवाचें उतर आयकोन आमच्या मनाची नडसणी करता तें उतर आमी पाळटा आतां आमी एक जैतिमन जिवीत जियेता जाल्यार आमी आतां ह्या संवसारान खरेपणी ह्या संवसारान ज्या भाशेन आमी स्वर्गार जियेतल्या त्या भाशेन आमी ह्या संवसारान जियेता आनी जेन्ना आमी अशी रावता पयलींची तेसलोनिकांक पावल बरयता 22:5-23 1 Thessalonians 5:23 आतां आमी तयार जाता जेजूच्या येण्याची आमी तयार जाता जेजूच्या येण्याची कितें म्हणटा ही 23वी वड शांती शा दिता तो देव म्हण मोठ सिस्टर प्रेज गॉड. म्हण 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 शांती दिता तो देव तुमकां सोपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जिवीत जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळू. Amen. जेजू कारगा जेजू कर. जेजू कारगा म्हणटोच जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरमंडार मानलो आमचो आत्मो जेजू सारको जालो म्हणजे आमच्या आत्म्याची सोरवण जाली पूण भाव भयणीनो आमच्या आत्म्याची सोरवण जाली जाल्यार आमी आतां चुकी विरेत आमी ह्या संवसारान आसची ना वय देवा फुडें आमी चुकी विरीत हांव पूण आमी आजून पासून ह्या संवसारान आमी जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता दुसऱ्या दिसा एका 2 मिनटांनी आमचें मरण जायना की आमी स्वर्गार येता आमकां ह्या संवसारान जिवपाक एकदम गरजेचें आमकां ही बरी खबर दुसऱ्यांक सांगपाक एकदम गरजेची पूण आमी हें जैतिवन जिवीत जिवंक एकदम गरजेचें मातर कोणाक जाय तुजो जेजू कोणाक जाय म्हजो जेजू आमी जेजू खुर्सार गेलो आतां हांवें नवी रचना जाली तुजें जिवीत म्हाका पळोवंक जाय रे बाबा तुज्या जिवितान कितें घडलां तें कशे भाशेन तूं जियेताय कशे भाशेन जैतिवन जियेताय तुजो जेजू घेवन तुका जेजू मेळ्ळो ताणें खुर्सार गेला म्हाका कितें कळलां तुम्ही आयकता कितें सांगूंक सोदता तें वय वय ब्रदर. खूब लोक ह्या संवसारान जो म्हणटा बरें तुजो जेजू खुर्सार गेलो तो मेलो तो 3 दिसांनी पळोवन जेलो हांव ओके हांव मानता पूण तुजें जिवीत कशें बदलना तो 2000 वर्सां पयलीं मेलो तो ताणें खूब रगत वारयलें तो पुनः जेवन जालो ताणें पवित्र आत्मो दिला तुजें जिवीत कशें बदलना तूं कशे भाशेन जियेताय तूं आमचे भाशेन जियेताय तुज्या तोंडांतल्यान उतरां बरीं सुट्टात तूं बरे भाशेन उलयता तुजें काजारी जिवीत बरें आहा तुजी फामील बरी आहा तुजी भलायकी बरी आहा तुका तुज्या जिवितान सगळें बरें चलता तूं अनभावार्थी भाशेन जियेताय कितें कितें घडलें कितें बॉम्ब पडलो कितें वारें आयलें अरे अरे आकांती आमचे भाशेन तूं जियेताय मरे तुजे भाशेन आमी कित्याक आमचो आमी तुजो जेजू होकोडा आसतना आमी एकदम गोठा आमकां कांय भिरांत ना आमचे कडेन जेजू आहा जाल्यार आमी ह्या संवसारांत लोकां भाशेन जियोवपाक सारकें न्हय सारकें Praise God. Praise God. आमी ह्या संवसारांत लोकां भाशेन जियेतल्या ना केन्नाच ना कित्याक आमचे कडेन जेजू आहा आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा आमी आतां पवित्र आत्म्याचें आयकता आमच्या मनाची नडसणी करता आमी आतां एक जैतिवन जिवीत जियेता तुमच्या भाव भयणीनो हांव तुमकां खरेंच सांगता आमी जेन्ना उतर आयकता समजा आयज आमी बुधवारा दीस आयकलें थोडी जाणां आमी बुधवार दीस आयकता कित्याक आमी फकत आमचे भाशेन सांगता हांव नको कितले जाग्यार आमचे भाशेन उतर परगट आमची बाय मारिया खूब इंग्लिशीनूच सांगता हांवें तुका इंग्लिशीनूय उलयता प्रेज गॉड. ती आतां ऑस्ट्रेलिया काय म्हणून ती इंग्लिशीनूच उलयता प्रेज जीसस. विसरता किती गोंयकार म्हणून आमचे भाशेन उलोवपाक विसरता म्हणून तुम्ही बुधवाराची येता थोडी जाणां तुम्ही ती वाट पळोवन आमचे भाशेन देवाचें उतर आयकपाक तुम्ही पळयतात पूण उतर आमचे भाशेन आयकलें ताका उतराची सोजमणी मेळ्ळी
आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जालो. आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी उतर आयकोंक जाय, तें उतर पाडूंक जाय. हें सगळें आयकलें, पूण तें उतर आमी पाडूंक ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आमचें जिवीत बदलोंक ना जाल्यार, आख्ख्या सुमनान कसलीच गोवायकी ना जाल्यार, आमच्या जिवितांत कांय बरें घडना जाल्यार, ज्या भाशेन आमी आसलीं, आमच्या इंग्लिशीन म्हणटा, एज इट वॉज इन द बिगिनिंग इज नाव एंड एवर शॅल बी. Word without end. Word without end. आमी कशे भाशेन म्हणटा, आमचे भाशेन कशें म्हणटा, आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन. Amen. Yes. म्हणटच आतां जेन्ना आमी ते मागणे करता, आमचें जिवीतूय तशेंच जालां. आतां आनी सदांकाळ Sodankal. आमेन. As it was in the beginning, is now and ever shall be. देखून आमच्या जिवितांत कसलोच बदलाव जायना. आमी धर्मान हा, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स करता, आमी बुधवारा दीस येता, आमी करता जें करूंक जाय तें, पूण आमचें जिवीत बदलना. कित्याक भाव भयणीनो? हांव तुमकां सांगता, आमचें जिवीत बदलता जाल्यार आमकां जाय एक बुधवार जेन्ना आमकां कसलीच शिकवण ना, आमकां फकत गोवायकी आयकोंक जाय. एक बुधवार असो येवंक जाय की आमी एक जाणा 5-6 गोवायकी दिता आनी दुसरो म्हणटा, अरे म्हाका चान्स दी रे, म्हाकाय गोवायकी दिवंक जाय. आमची बाय मारिया म्हणटा, कोणाक गोवायकी दिवंक जाय? वाट पळोवन हा, कोण दिता, कोण दिता, कोण दिता? अरे बाबा, कमेस शिकोण कमेस कर, शिटिमे शिकोण कमेस कर. पण आमी पोत्तून शिकोण कमेस करता. आतां पोत्तून कमेस शिकोण केली, आमी आयकता. पण म्हज्या भाव भयणीनो, आमी कितलें उतर आयकलें, कितले रितीराक गेले हांव, कितली मिसां आयकलीं, कितले तेर्स केले. आनी ती आमची फिलिपिनो बायल आहा ती वजार आमचे बाबा करता. सारकें हांवें आयकलां सारकें? 2,000. 2,000. Yes. म्हणजे थंयसर ज्यूस आसतलो, थंयसर नाल्लाचें उतर आसतलें, उदक आसतलें, चॉकलेट आसतली. ताव सुकतलो थंयसर एक 100 कोल्या उपरांत. 2,000. Yes. 2,000. It's God. भुगोस सायबा जेजू पासून म्हणटलो, म्हाका दिसता थंयसर सगल्यांनी मागीर कापूस घालून दवरला, ही आपले बडबडटात. Yes. ब्रेक घेता आसतो ती. होय. आमी सजमतांक इतले तेर्स केले, इतली मागणी केली, इतली नोवेनां केली, देव उतर आयकता. सोय जालें आमकां. पूण आमी लॉस धरिनासतना जेन्ना तें उतर पाळटा, खरेपणी तें उतर आमी पाळपाक आमी सुरवात करता, म्हज्या भाव भयणीनो, परिक्षा येतली. आनी त्या परिक्षान पास जावंक जाय जाल्यार आमकां तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक एकदम गरजेचें. हांव आयज तुमकां जें सांगूंक सोदतां, आयज कितें शिकोवन दिवंक सोदतालो, पूण हांव पळयतां की बुधवाराच्या बुधवार हांवें बायक मारियाक सांगलेलें, बाय मारिया, आमचे क्लासीन लोक वाडोवन वचना जाल्यार, आमकां गोवायकी मेळना जाल्यार, म्हाका दिसता हो वेळ हांव काडटां आनी दुसरे कडेन वेतां, ज्या लोक Praise आयकतलो, God. आमकां गोवायकी दितलो. कित्याक थंयसर खूब लोक हा जो उतर आयकोंक, तें उतर पाळूंक तांकां भूक आनी ताण हा. पूण जो कोण उतर आयकता म्हज्या भाव भयणीनो, ती उतर फकत एका कानान आयकना आनी दुसऱ्या कानान सोडना, ती उतर पाळटात आनी मागीर गोवायकी दितात, ती आपयतात. ब्रदर, तुवें तें सांगलेलें, तें उतर हांवें केलें, खूब त्रास जाले, त्या उतरान रिगून रावलें आनी खरेंच म्हजी गोवायकी आहा. अशे भाशेन आमच्या क्लासीन, ह्या बुधवाराच्या क्लासीन आमकां हें आयकोपाक एकदम गरजेचें. तर भाव भयणीनो, आमी बुधवाराच्या बुधवारा आमी येतले. हांव शिकयतलो आनी कोणाक शिकयतलो, आमी गोवायकी दितले, पूण आमच्या जिवितांत कसलोच बदलाव जावंक जायना आनी आमी आमकांच फटयतले. आयज आमी धर्म सोडून, आमची परंपरा सोडून, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन तें उतर पाडूंक आनी आमच्या जिवितांत जी परिक्षा येता ती पास जावन आमी गोवायकी दिवंक, खरेपणी देवाचें राज ह्या संवसारांत आमी वाडूंक फकत सुरवात करूंक न्हय, जेजून सुरवात केल्या. आमी हे राज ह्या संवसारांत वाडपाक गरजेचें. लोक जो आजून पासून जेजूक वळखना, ताचें उतर कशे भाशेन तें आमी कशें पाडूंक जाय
त्या उतराची सजमणी मेळोंक जाय, तांकां आजून पासून सजमणी ना. खूब आमचे क्रिस्तांव, खूब आमचे कॅथलीक लोक जो म्हणटा आपूण क्रिस्तांव, आपूण मिसाक वेता, सदां काल मिसाक वेता, पूण तांकां आजून पासून उतराची सजमणी ना. उत्तर त्यांच्या काळजांत ना. आमी फकत कितले माणे, कितले तेज, कितले स्क्रिप्चर म्हणून आहात आमी, पूण तें उत्तर आमच्या काळजांत मास जावंक ना. आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो, तें उत्तर आमच्या काळजांत मास जावपाक, आनी तें उतर ज्या भाशेन मोरयेच्या कुस्त्यांत तें उतर मास जालें. जेन्ना तिणी आयकलें तें उतर, आंज बोळवे गाब्रिएलान सांगलें, तूं गोरबेज जातली. हांव तुका सांगता, देवान म्हाका धाडला तुका सांगपाक की तूं गोरबेज जातली. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, पवित्र आत्म्याची सावली तुजेर येतली. तूं हें स्वत मानूंक तयार हाय. तेन्ना तिणें तोंड उक्तें केलें, म्हणलें, हांव जावन आसा सोरेस्पुराची चाकून, जावं तुज्या उतरा प्रमाणे, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. जाणूय म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उतर आयकता आनी हांव म्हणटा, सायबा, जें उतर तुवें म्हाका आयज सांगलां, जें तुवें उतर हांवें आयकलां, जे उतराची सजमणी म्हाका मेळ्ळ्या, तुजे भितर म्हाका तें उतर मास जावनी. तें मास जावनी, म्हाका तें उतर पाळूंक जाय. जेन्ना तें उतर म्हजे भितर मास जाता, जाणय भाव भयणीनो, देवाचें राज जें आमच्या भितर हा, तें आतां सगळ्यांक सोबे माजाक दिसती पडटा. आतां देवाचें राज वाडटा. लोक म्हणटा, अरे बाबा, ते बिश्टे क्रिस्तांव न्ही, ते दुसरे जे क्रिस्तांव ते इगर्जे ते बिश्टे नांवान क्रिस्तांव. ये खरे क्रिस्तांव, ये खरेपणी भावार्थी, ती एक जैतिवंत जिवीत जियेतात. कोणाक नाका हें उतर आयकोपाक? जेजूक जाय आमकां उतर हें, की आमी गवायकी दिल्ली. लोकांनी जेजूक पळयलो आमच्या जिवितांत. भाव भयणीनो, कशे भाशेन लोक पळयतलो, कशे भाशेन आयज जेजू लोक पळयतलो. आमची गवायकी, ब्रादर, हे म्हजो हात फोडटालो, जेजूच्या गायन्या बरी जाला, आयज म्हजो हात बरो जाला, ही गवायकी जावना आमची. पूण आमकां जाय म्हज्या भाव भयणीनो, की ह्यो गवायकी आमी सोडून दुसऱ्यांक बरी खबर दिल्ली, दुसऱ्या म्हणजे हात दवरलो, तांकां बरें मागणें केलें, तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी होकार दिलो, तांकां उतराची सजमणी दिली, तांकां सांगलें बुधवार दीस क्लास चलता, तांकां आमंत्रण दिवपाक, तांकां उतर शिकोवपाक. हें आमी करपाक एकदम गरजेचें. ना तर आमीच आमच्या जिवितांत एक जैतिवंत जिवीत जियना जाल्यार कशे भाशेन आमच्यान आमंत्रण दुसऱ्यांक दिवंक जाता? हांव विचारता न्हू, कशे भाशेन म्हज्यान दुसऱ्यांक आमंत्रण दिवंक जाता? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयण, कशे भाशेन म्हज्यान आमंत्रण दिवंक जाता? जायना ब्रदर. जायना. दिवंक जायना. समजा म्हजे कुडीन कसले त्रास आहा, हांव ऑफिसान काम करता, हांव खंयच्या कंपनीन काम करता, पूण हांव एकदम हुस्केन हा, म्हज्या जिवितांत कितें घडटा, हांव सगळें हुस्केन हा, लोक पळयता, आनी हांव म्हणटा हांव एक क्रिस्तांव, हांव एक भावार्थी, हांव जाणो की हांव उतर आयकोंक येता, पूण जेन्ना हांव जियेता, लोक सगळो पळयता की हांव कितलो हुस्क्यान हा, कितले म्हज्या टेन्शनान हा, कितले म्हज्या तोंडाचेर दिसता की हांव कशे भाशेन तांकां म्हजो जेजू जाय. पूण म्हज्या जिवितांत कितले त्रास आसूं, कितली दूख आसूं, हांव एकदम शांतीन हा. हांव म्हजे त्रास कोणाकूच सांगिना, कित्याक हांव जाणो देवाच्या उतरां म्हजे त्रास पयस जाले, हांव वचोन बेता आनी दुसऱ्यांक आदार करता. म्हजे त्रास आसात म्हज्या जिवितांत, हें म्हजें दुखता, तें दुखता, म्हज्या जिवितांत सगळें सारकें ना, पूण हांव म्हजेच त्रास सोडून हांव दुसऱ्याचे त्रास पयस करपाक वेता, हांव दुसऱ्यांक आदार करपाक वेता, दुसऱ्याच्या जिवितांत हांव बीं रोंबता देवाचें उतर. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिता, कित्याक हांव जाणो देवान म्हज्या ताच्या उतरा वरवीं म्हाका सगळें दिलां म्हणून. आतां म्हज्या भाव भयण, तुका दिसता तुजे त्रास थंयसर उरतले? तुका दिसता तुजे त्रास उरतले? तुवें आतां बीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत घालाय जाल्यार तें पीक जें तें बीं घातलां तें पीक तुज्या जिवितांत येतलें, तुज्या फामिलीन येतलें, तुका सगळें बरें मेळटलें. पूण आमी कितें चिंतता जाणाय, सायबा, तूं म्हाका म्हज्यो गरजो ज्यो आहाय ते बरोवन दवरल्या सदांकाल माण, त्यो पयल्यो दी, मागीर पळयता हांव दुसऱ्यांक सांगपाक, मागीर म्हजी गवायकी दिता, पयलें दी म्हाका.
सारकें? होय brother. Yes, brother. म्हाका पयलीं बोला कितें, म्हज्या फामिलीन सगळें बरें कर, म्हज्या काजारी जिवीत सगळें बरें कर, म्हज्या भुरग्यांक बरें कर, म्हज्या भुरग्यांक सगळीं बरीं कर, म्हजें घर बरें कर, म्हजें गार्डन बरें कर, म्हज्या धाकट्या पापीक बरो कर, सगळ्यांक बरी कर. मागीर हांव गोवायकी दितां. बाब देवाचें राज तशें चलना. देवाचें राज म्हणल्यार आमकां जाय तें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरूंक, तें उतर पाळूंक, आमचे जे त्रास आसात ते आमी सगळे सोडून आमी खरेपणी आमची चोत्राक जेजूचेर धरूंक. हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयतां आयज. मातुवाचो 16वो विस्वर वड 24. पळोवया कितें म्हणटा तो जेजू. मातुवाचो 16वो विस्वर वड 24. आमी खरेपणी देवाचें राज फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमी खरेपणी हे राज ह्या संवसारांत, कित्याक आमी जेजून कितें मागणें केलें, तुजें राज येवं. पूण जेजून हें राज ऑलरेडी कॉमेस केलां ह्या संवसारांत. म्हणटच हे राज आमी फुडें व्हरोंक जाय जाल्यार जेजू आमकां कितें सांगता पळोवया. मातुवाचो 16वो विस्वर वड 24 वाचुया. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचेच खोशेची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जेजू कारगां. Praise जेजू कारगां. God. जेजू म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार, जेजूचो पाटलाव करपाक जाय जाल्यार म्हणजे आमी देवाच्या राजान भितर आसात. सारकें? होय. आमी ह्या संवसाराचो लोक जाल्यार आमी जेजूचे पाटलावदार जातले ना. ना. म्हणटच आमी जेन्ना देवाच्या राजान भितर सरता, आतां आमी जेजूचे पाटलावदार जाता. जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार म्हणजे तुमी म्हज्या राजान भितर सरपाक तुमकां खोशी आहा जाल्यार पाटलाव करपाक आनी जेजूच्या राजान येवपाक, देवाच्या राजान येवपाक एकूच म्हज्या भाव भयणी. म्हणटच जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार ताणें कितें करपाक जाय? ताणें 3 वस्तू करपाक जाय. तांणी आपणाचीच खोशेची वाट सोडची. सोडूंक जाय. तांणी आपणाचीच खोशेची वाट सोडची. हांव विचारतां तुमकां, हांव विचारूंक सोदतां तुमकां, आमकां आमच्या खोशेची वाट सोडूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? ओके, बरें, हांव दुसरो प्रश्न विचारतां. जेजून आमकां कितें सांगलां? आमकां 2 मानामेंट दिल्या. तो म्हणटा, आमी आमच्या सोरेस्पराचो मोग करूंक जाय आख्ख्या आमच्या काळजान, आमच्या मोडान, आख्ख्या मनान, बोळान, शक्तीन. सारकें? होय. होय. आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय कशे भाशेन? आमी आमचो मोग कोत्ता तो. सारको न्हय? होय. होय. ज्या भाशेन आमी आमचो मोग कोत्ता तसो आमी मोग आमी कोणाचो करूंक जाय? आमच्या पेल्याचो. पहिल्याच. सारकें? होय. येस ब्रदर. आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां, हांवें सांगू ना, जेजून सांगलां, खरेपणी ह्या राजान तुमी भितर सरशात जाल्यार, खरेपणी तुमी देवाच्या राजान आसात जाल्यार तुमी हे 2 मानामेंट करपाक एकदम गरजेचें. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. पेल्याचो मोग कसो? पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय ज्या भाशेन आमी आमचोच मोग करता. आतां समजा जेन्ना हांव उठ्ठां, हांव एक नाश्तो करतां, हांव ब्रेड खातां, चीज खातां, बटर खातां, आनी म्हजो एक शेजारी आहा, तो कितें खाता? तो केन्नाय ताका नाश्तो करपाक ताका दुडू पासून ना, ताका पयशे ना, कशे भाशेन ती जियेता आमी नोको. पूण हांव तें जाणो, हांव कितें करतलों? तो वचोन ताका कितेंय तरी व्हरोन दितलो. ताजे उपरांत
ताच्या उपरांत ताची सोद वास्तूच घेतलो तूं खरेंच तो ताचे तूं मागीर तांकां तूं नॉश्तो दिताय कित्याक तूं बटर चीज सगळो घाताय तूं ताका तो दिताय तुवें कितें देवाचे बरें केलां तांकां तुवें कितें बरें केलां ना कित्याक तुवें फकत तांच्या कुडीची गरज पोट भूक पळयल्या मारल्या Praise भूक God. मारल्या फकत कुडीची भूक तुवें मारल्या गरज पावयल्या जेन्ना तूं खरेपणी ताचो मोग कोत्ताय तूं तांच्या आत्म्याचो मोग कोत्ताय तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक येवकार दिताय पूण तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक जाय जाल्यार तांकां उतराची गरज जीसस येस तांकां उतराची सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची म्हज्या भाव भयणीनो आमी कितें करता आमी आपलें कितें रांदता कितें नेवऱ्यो कोत्ता जे भाशेन तुमकां सांगलें न्ही मदर तेरेसाच्या घरान 7 दीस तिचो लोक 6 दीस कोण तरी येता तांकां जेवण दिवपाक कोणूच तांकां उतर शिकयना कोणूच उतर शिकयना पाद्री येता मीस कोत्ता घेता वते वरून जाल्यार मीस जालें गेलो आपलो मागणें करपाक तांकां उतर शिकोवपाक आमचे पाद्री खूब बिजी आहात तांकां Time. आयचे कितले दुडू येतात ते मेजपाक खूब पडटात बँकेन घालचे पडटात मागीर तांकां सावंड सिस्टम कितें चलता मागीर बांक हें मागीर पेंटींग करूंक जाय हें करूंक जाय खूब वार पडला आमच्या पाद्रीक Praise God. काम कोण करतलो उतर परगड करपाचें उतर परगड करपाचें काम कोण करतलो तुका आनी म्हाका देवान काम दिलां आमी जी उतर आयकता तें काम आमकां दिलां कित्याक जो कोण करपाक ज्या लोकांनी करूंक जाय ते आपलें बोलतेच काम करता ते पेडराचें काम करता ते बँकाचें काम करता ते दुडवाचें काम करता ते मॅनेजमेंट काम करता ते एडमिनिस्ट्रेटराचें काम करतात पूण देवाचें उदर परगड करपाचें काम ते काम करिना तुमी आयकतात हांव कितें सांगता तें Go ahead, brother. येस ब्रदर एक्ट्स ऑफ दी अपोस्टल्स कितें म्हणटा आमी इतिहास इतिहास तुम्ही जाणो इतिहासाचं पुस्तकान थंयचर शीस आसले आनी थंयचर लोक तांकां जेवण मेळताले थंयचर विधवा बायल आसताल्यो थंयचर खूब लोक येताले तांकां थंयचर जेवण मेळनासलें तो लोक येयलो आनी शिसांक सांगूंक लागलो पळय तुमी हांगा आतां आमी सगळीं हांगा मेळटात आमकां जेवण मेळना आमच्या विधवा बायलांक जेवण मेळना शीस कितें करतात अरे आमी विसरले तांकां जेवण दिवया आतां आमी कितें करया आमी वचून तांकां जेवण दिवया तुमी समजले ते जेवण दिवपाक गेले ना उत्तरूय दिताले ते जेवण दिवपाक वचोंक ना जें काम दुसऱ्या लोकांनी करूंक जायलें तांकां दिलें तें काम कित्याक ते म्हणूंक लागले देवान आमकां काम दिलां उतर परगड करपाक देवान आमकां काम दिलां उतराची सजमणी दिवपाक देवान आमकां धाडल्या ताजें राज फुडें सरपाक म्हणटच आमी कितें करया आमी आमचें काम करता तें आमी करूं न्ही आमी तुमी आमकां सांगात 7 लोक जो पवित्र आत्म्यान भरलेलो आहा तांकां आमी विचून काडया आनी हें काम जेवण दिवपाचें खाण दिवपाचें तांकां कपडे दिवपाचे ते दुडू कितले येता ते मेजपाचे तें काम आमी तांकां दिवया आनी आमी फकत देवाचें उतर शिकोवपाचें काम आमी करया आनी जाणा कितें घडलें शीस आपले देवाचें उतर परगड करूंक लागले आनी 7 जाणांक ताणें विचून काडले प्रेकानोर स्टिफनाचो ताची हात मात ताका ताचो जीव पासून काडलो लोकांनी सावलून जीव काडलो ताचो पूण ह्या लोकांक विचून काडून तांकां हें काम जेवणाचें एडमिनिस्ट्रेटाचें काम दिलें आयज भाव भयणीनो आमी खरीपणी देवाचें राज वाडूंक जाय जाल्यार देवाचें राज ह्या संवसारांत आसा जेजू येवंक जाय हांगा देवाचें उतर परगड करपाक तुमकां दिसता की जेजू येतलो ना 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 ताणें तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी वचोंक जाय आनी तें उतर परगड करूंक जाय आमेन आमी वचोंक जाय आनी दुसऱ्यांक देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक जाय म्हणटच
आमी जेन्ना ते उतर दिवंक सोदता आनी समजा आमचो शेजारी भुकेन हा ताणें नश्ट करूंक ना ताका दुडू ना आमी पयलीं ताच्यो गरजो पावया ताचें पोट भरया आतां तो उपाशी आनी तूं येताय ताणें मरे म्हजो जेजू गेलो खुर्सार तो म्हणटालो तुजो जेजू घेवन तूं वच म्हाजी हांगा पोट दुखता हांव जेवंक 15 दीस जेवंक ना तांकां जेवण दिवया तांच्या कुडीची आमी तांच्या कुडीच्यो गरजो आमी पावोया आनी एक पाटी आमी तांच्या कुडीच्यो गरजो भागयल्यो कपडे दिले जेवण दिलें दुडू दिलें कितें दिलें आतां आमकां गरज तांकां उतर शिकोवपाक तांकां उतर दिवपाक आनी जाणा भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता तुमकां एक हांव सेक्रेट सांगता आमी जेन्ना मादर टेरेसाच्या घरान आमी हाचे पयलीं गेल्लीं आमी जेन्ना बारीन आसतालीं आमी नातालांच्या परबेक आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी मादर टेरेसाच्या घरान आमी वेताले आनी आमी कितें करताले जाल्यार आमी तिचो नेवऱ्यो तांकां तुवाले तांकां लाड्डू तांकां हें आनी चॉकलेटी सगळे पॅकेटान करून आमी तांकां दिताले मागीर आमी जॉय टू द लॉर्ड इज कमिंग सगळे कांतारां करताले मागीर सगळ्यांक आमी म्हणटाले तुम्ही बरी कशी आहात वय 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 ते आपले पार्सल घेवन कशी आसताली तांकां आमी केन्नाच उतर शिकय नासली कित्याक आमीच उतर नको आसली आमी फकत कितें करतले तांचे कशी आनी थंयसर आमी जाले उपरांत थंयसर लायन आसताली दुसरो लोक थंयसर रेडी जावपाक तांकां आतां ते सगळे जे नेवऱ्यो येताल्यो आनी तांकां ते गिफ्ट मेळटाले तांकां जागो मेळनासलो थंयसर कितें दवरपाक आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें तांकां फकत ते तांच्या पोटाचे आनी तांच्या कुडीचे गरजो पावताल्यो लोक पूण तांकां उतर कोण दिनासलो म्हणटच इतल्या वर्सांनी आमी परतून गेल्या उपरांत आमी पळयलें की आतां देवाच्या उतरान हा म्हणून आमी पळयलां हो लोक एकदम गरीब हा वय तांकां तांच्यो सगल्यो कुडीच्यो गरजो तांकां लाखांनी दुडू मेळटा थंयसर लाखांनी दुडू मेळटा लोक आख्या संवसाराचो लोक थंयसर दुडू काडटा तांकां जेवण मेळटा तांच्या कुडीच्यो गरज्यो कांयच प्रॉब्लेम ना ती बरी आहात जिवान पूण भाव भयणीनो उतर नासलें तांकां कितलें आमी पोटान तांकां जेवण दिलें कितले बरे कपडे दिले बरो परफ्यूम दिलो बरे केंस उगयले पूण उतर ना जाल्यार आनी खरेपणी ती राज्यान भितर ना जाल्यार मत्तूकच खीम येतली ती खीम येतली म्हणजे भाव भयणीनो हांव विचारता तुमकां जेजू ना जाल्यार उतर वय धड करतात ती मिसां घेतात तेच करतात मावणे करतात पूण उतर ना जाल्यार या संवसारा उपरांत ती खीम येतली तुमकां दिसता धर्मान ती स्वर्गार वेतली धर्म करून स्वर्गार वेतली हांव विचारता तुमकां इग्रोज मातीन आमकां सगळ्यांक फटयल्यान आनी आमी फटवल्या कित्याक तें उतर आमच्या काळजान भितर ना जेन्ना ते उतर तांच्या काळजान गेले तांकां उतराची सजमण येयली जी बॉसन हाडली आळशी हाडली जी म्हणटाली म्हज्या तोंडान घाल म्हाका चॉकलेट दी ती आतां उठल्यान आनी ती आतां दुसऱ्यांक आदार करतात ती आतां किचनान वेतात ती आतां उदक घालतात ती आतां स्विपींग करतात ती आतां कितलो वावर करतात जेन्ना लोक येतात तांकां विचारतात खंय आहात तुमी सगलो तो क्लायमेट थंयसर बदलला कित्याक बदलला म्हज्या भाव भयणीनो कित्याक बदलला कित्याक तांकां उतर मेळना तेच भाशेन म्हज्या भाव भयणीनो आमी आयज तें उतर जें आमी बुधवाराच्या बुधवारा आयकता ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा आमी राज ह्या संवसारान जेजूचें राज फुडें सरपाक व्हरपाक एकदम गरजेचें आमी कितें करता हांगा आमी फकत बुधवाराच्या बुधवारा उतर आयकोंक येता सदांकाळ मिसाक वेता आमचो तेर्स करता थोडे डेक्लरेशन ऑफ फेथ ऑर डेक्लरेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स करता पूण खरेपणी हें उतर आमी आमच्या जिवितान पाळटाव काय हें उतर आमी दुसऱ्यांक दिता काय खरेपणी देवाचें राज जें येयलां आमी वाडोवपाक आमी कसलो वावर करता काय हांवें तुमकां सांगलें हे निमाणे दीस जावन आसा आमी ह्या निमाण्या काळार आसा जें ह्या वेळार संवसारान घडटा आतां दीस न्ही वराच्या वराक इतलें वायट जायत वता तुमी एक दीस उठ्ठेल्यात आनी तुमकां कळोन येतलें की तिसरें गॅर कॉमेस जालां थर्ड वर्ल्ड वॉर कॉमेस जाला तुमी सरप्रायज जायनाकात कितें घडटा ह्या संवसारान हांव तुमकां सांगता एकदम अकस्मात
ह्या संवसारांत कितें घडपाचें आहा. पूण भाव भयणीनो, आमी जेन्ना हें उतर आयकता त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता तेन्नाच की खरेपणी आमकां देव जाता आमचो आसरो, तो जाता आमचो किल्लो, तो जाता आमचो देव, कित्याक आमी ताजेर आमचो विश्वास दवरला. आतर भाव भयणीनो, आमी फकत आमी धर्मान बुडटले, आमी हांगा कितें स्क्रिप्चर मागणें करतले, कितें आमी करतले आनी आमी आमकांच फटयतले. तें उतर आमी पाळपाक, त्या उतरा प्रमाणे चलपाक एकदम गरजेचें, एकदम गरजेचें. ताणें सुमार 6 म्हयने पयलीं हांवें त्या मदर टेरेसाच्या इनमेटान आमी साम 91 शिकयल्लो की जेजू तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो किल्लो, तूं म्हजो देव आनी हांव तुजेर म्हजो विश्वास दवरता. ती सगळीं आमचे भाशेन ती उतर म्हणटात. आनी ताणें भाव भयणीनो आतां इतली भावार्थान घट जाल्या. हांव तुमकां सांगता, तुमी जेन्ना गोंया येतात, तुमी मदर टेरेसाच्या घरान वचात, त्यो सिस्टरी आमकां सांगतात कितले इनमेट्स बदलल्यात म्हणून. ती कशे भाशेन फकत उतर आयकून, तें उतर ब्रदर, येस, फकत देवाचें उतर, फकत देवाचें उतर. आनी भाव भयणीनो, ती 15 दिसान 1 वराक आयकतात आनी ती सगळीं आपल्या 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 भेजान आपल्या कुडीन सारकी ना, पूण आतां जायत वेतात. पूण आमी सगळीं आमी कुडीन बरीं आहात. देवान आमकां बरें मन दिलां, देवान आमकां बरी सावूत दिल्या, देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या, देवान आमकां तुडू दिल्या, आमकां फामील दिल्या. आनी आजून पासून आमी तें उतर जें आयकता तें उतर आमच्या जिवितान आमी पाळ्ळें ना जाल्यार, खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार आमी भाव भयणीनो आमकांच फटयता. ह्या निमाण्या काळार आमकां हें उतर आयकोन तें उतर आमी पाळून, तें उतर जें आमी पाळलां तें आमी जैतवंत जिवीत जियेलां तें दुसऱ्यांक सांगूं, देवाच्या राज्यांत ताका आमंत्रण दिवंक एकदम गरजेचें, एकदम गरजेचें. जाणा आमची भुरगीं, आमचो गोरकार, आमची पोतीन, आमची पाय, आमची माय, आमचो भाव, आमची भयण, आमची शेजारां जी आमी सदांकाळ आमी उलयता ताचे कडेन, ती उतर नको जाल्यार भाव भयणीनो, ती सदांकाळ संवसारान ती स्वर्ग राज्यान भितर सरची ना. आनी आमी जी उतर आयकता, आमकां उतराची सजमणी मेळ्ळ्या. एक दीस आमकां कळटलें ती की मेली म्हणून, एक दीस जेजू येयला म्हणून, पूण आमी तांकां केन्नाच पळोवची ना, आमी केन्नाच तांकां पळोवची ना, कित्याक ती उतर नको आसली. आनी जबाबदारी आमची जाता. देवान आमकां ही जबाबदारी दिल्या. जाणा भाव भयणीनो, आमी खरेपणी आमची जबाबदारी कितें आहा ती आमकां आजून कळोंक ना. देवान आपल्या पुताक धाडलो, ताका खुर्सार धाडलो, ताणें आपलो प्राण सोडलो, आपलें रगत व्हारयलें. देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशीन तो आमकां आपल्या राज्यान आमंत्रण दिलां ताच्या राज्यान की आमी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक एक जैतिवंत जिवीत जियोंक. आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियेता जाल्यार आमकां जाय तें उतर जें आमकां जैत दिलां तें आमी तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक. तें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक एकदम केन्ना आमी दुसऱ्यांक दितले भाव भयणीनो? जेन्ना आमी खरेपणी तें उतर आमच्या जिवितान आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेलां. खरेपणी हांवें पळयलां म्हज्या जिवितान म्हजें जिवीत कशें बदल्लां तें. When I'm convinced about something, तेन्ना म्हज्यान तें दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. हांव आतां म्हज्या जिवितान आयकतां ज्या भाशेन हांवें म्हणलें इज नाव इन एवर शॅल बी, ज्या भाशेन आहा कशे भाशेन आमी म्हणटा बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे आतां आनी सदांकाळ आमेन. आतां आनी सदांकाळ आमेन. अशे भाशेन जावपाक न्हय आमच्या जिवितान भाव भयणीनो. आदी, आतां आनी सदांकाळ आमेन. हे जावन आमचें सामकें सदांकाळ मागणें आनी देखून आमी तशींच जियेता. पूण ना भाव भयणीनो, तशे भाशेन न्हय. आदी, आतां, सदांकाळ आमेन न्हय. ना 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 ना. जें काल आसलें आयज आसपाचें न्हय. कित्याक आयज हांव उतरान वाडलां, आयज म्हाका सजमणी मेळ्ळ्या, फाल्यां आनीक मेवतली, परवां आजून मेवतली. आनी दीस जाता तितले
मुजी सोजमणी मुजो समोर म्हज्या जेजूशी मुजो म्हाका जे उतराची सोजमणी काल आसली आयज सुबेज मेवल्या फाल्यां आनीक मेवतली जितलो हांव उतरान रावता ते उतर पाळटा आतां हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेता आनी जितलो हांव जैतिवंत जिवीत जियेता आतां ही बरी खबर जे भाशेन भाव भयणीनो समजा हांव तुमच्या घरा येयलो आनी बरी केक केली तुमी आनी हांवें म्हणलें म्हजे भयणी तुवें केक केल्या ती म्हाका बरी लागली कशे भाशेन कोत्ताय ती केक तूं म्हाका रेसिपी दिताय हांव रेसिपी घेता घरा येता ज्या भाशेन सांगलां ती करा म्हज्यान तुजे भाशेन केक केल्या ते भाशेन खावंक जायना करूंक जाता सारकी जावची ना पूण म्हाका प्रॅक्टीस करून ती येतली तेच भाशेन तें उतर जें आयकलां तें उतर जें म्हज्या जिवितान म्हाज्या हांवें पळयलां की दुसऱ्याच्या जिवितान कशें बरें जालां तें आतां म्हाज्या जिवितान तें उतर मास जावपाक एकदम गरजेचें तें मास जाल्या उपरांत आतां हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेतलो आनी हें जैतिवंत जिवीत लोक पळयतलो आनी म्हणटलो म्हाका बाबा कशे भाशेन तुज्या जिवितान तूं जियेताय कशे भाशेन हें सगळें कित्याक एकदम तूं खुशाल आहाय कित्याक तुज्या तोंडाचेर एकदम हांसो आहा कित्याक तूं इतलो तुज्या जिवितान कांय त्रास ना त्रास हा बाबा पूण म्हजो जेजू म्हज्या त्रासावून व्हडलो ताचें उतर म्हज्या काळजान आहा देखून म्हाका कसलीच भिरांत ना आमच्यान म्हणूंक जाता हांव फकत एकलाशीन हांव व्हिडिओचेर येता तुमच्यान म्हजें तोंड पळोवंक जाता तुमी तुमचीं तोंडां दाखोवपाकूच तयार ना आमची बाय मारिया थोडो वेळ येता आनी ती म्हणटा बाबा नाका तूं तुजें तोंड दाखय ब्रदर आमी बरें कोण तुजें तोंड पळयता म्हाका दिसता हांव एकलीं तोंड दाखयता म्हण देखून हांव बंद करता आमी सगळीं क्लासीन येवंक जाय खुशालकायेन आमचें तोंड दाखोवंक जाय आमी खुशालकायेन येवंक जाय आमचें तोंड Amen. दाखोवपाक कित्याक हांव तुमकां कित्याक सांगता जाणा हाका कारण आहा आतां समजा हांव आतां क्लासीन तुमी म्हाका हांव दिसता म्हज्यान म्हाका जाय तें करूंक जाता म्हज्यान फोनाचेर उलोवंक जाता म्हज्यान कोणा बरोबर ऑफ करून म्हज्यान दुसऱ्या बरोबर खबरो करूंक जाता ना कित्याक आतां हांव चोत्राय तुमचेर दोत्ता तुमी चोत्राय म्हजेर दोत्तात पूण जेन्ना तुमी दिसनात आनी तुमी व्हिडिओ बंद केला आनी तुमी उलोवंक तयार ना तुमी हो क्लास चलता पूण ह्या वेळार तुमी आतां टीव्ही पळयतात व्हिडिओ पळयतात तुमी खबरो करतात तुमी जेवण करतात तुमी एकामेकां खबरो करतात आनी तो कोण रे शिकयता तो कितें म्हणटा रोव मारता तो कोण रे सांगता कितें सांगता तुमी तुमच्याच भितर खबरो करतात पूण जेन्ना तुमी क्लासीक येतात व्हिडिओ चालू करून आतां तुमची चोत्राय हांगाच आसता Praise God. Thank you, Jesus. सारकें सारकें ब्रदर सारकें समजा तुमचो व्हिडिओ चालू ना तुमचो ऑडिओ चालू ना तुमच्यान कितें कोत्ता तें करूंक जाता तुमच्यान मदल्यान म्हणा प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीसस मदल्यान कितें म्हणूंक जाता पूण हें उतर जें तुमी आयकतात जें जेजू पवित्र आत्मा ह्या वेळार तुमकां सांगूंक सोदता तें तुमच्या भितर वेचना कित्याक तुमी ह्या वेळार 5 वस्तू करतात थोडी जाणां मल्टीटास्किंग करतात ती तुमी सुमार 10 वस्तू करतात कोण भितर कितें ड्रेस करता अरे ती पेज घातल्यार मातशी पळय तें उदक गरम जाता न्हांवपाक अरे फाल्यां टिफीन कर कितें सांगता 100 वस्तू करता उतर भितर आमकां कळें जातलें आमचे भितर उतराची सजमणी कशी मेळटली आमी ह्या संवसारांत कितलीं कामां आसा आमकां आतां आमकां जेवण करूंक जाय फाल्यां आमकां कामाक वचूंक जाय आमच्या घरकाराचें टिफीन करूंक जाय आमच्या भुरग्यांक आमकां पळोवंक जाय आमकां आमचें फाल्यांचें कितें फाल्यांचो दिसपट्टो गिरास कसो येतलो कितें रांदूंक जाय कितें आतां फ्रिजींतलें काडूंक जाय कितल्यो वस्तू आतां आमकां करपाक आनी ह्या मदल्यान बुधवाराचे आमकां उतोडे आयकूंक जायना उतर आयकना जाल्यार आमची बाय मारिया तुमकां तिका मातसो जबाब दिवपाक आमी हांगा येयल्या बरें आहा येयल्या आमी आतां पूण आमी खरेपणी आख्खे 100% आमी ह्या क्लासीन आहा तुमकां जबाब दिवपाची गरज ना भाव भयणीनो कित्याक तुमीच जाणो कितलीं जाणां ही उतर आयकतात कितलीं जाणांक ही उतराची सजमणी मेळटा कितलीं जाणां बुधवाराच्या बुधवारा हे उतराची सजमणी मेळटा तें उतर पाळटात कितलीं जाणां ह्या परिक्षांत पास जातात आनी फुडल्या बुधवार दीस आमची घोवायकी दिवपाक आमी थाराव घेतला ह्या वेळार आमीच जाणो
Praise God. बुधवाराच्या बुधवारा घेऊन रे बाबा ताका करुनी कितें करता तो सांगुनी कोण सांगता तो सांगुनी आमी हा हांगा आयकोपाक. खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो आमकां जाय ह्या उतराची सजमणी. हें देवाचें उतर, हें म्हजें उतर न्ही. तुमकां दिसता की हांव उलयता म्हणून तुमी म्हाका म्हणटाले वो विन्सेंट कोण रे, वो बीस साहेब न्ही, वो पाप साहेब न्ही. पाप साहेब आसलो जाल्यार हांगा तुमकां चान्सूच मेळना ह्या झुमाच्या क्लासीचेर येवपाक. आमी फकत पोजिसां पळयता, आमी पळयता कोण शिकयता तो. पूण हांव खरें सांगता, कोणूय उतर शिकोवंक तें उतर जावन आसा देवाचें. देवाचें उतर जावन आसा. Praise God. आनी जेन्ना हांव देवाच्या उतराक मान दिता, रेस्पेक्ट दिता आनी खरेपणी म्हजी चोत्रांय तें उतर आयकता, हांव नोट बरयता, बायबलाचो स्क्रिप्चर बरयता, तेज्या उपरांत हांव नियाळ कोत्ता आनी तें उतर हांव पाळटा. भाव भयणीनो, देव पळयता की हो पूत म्हजो, हो धूव म्हजी खरेपणी हें उतर आयकता, खरेपणी हें उतरान रिगून रावंक सोदता, हें उतर पाडूंक सोदता, खरेपणी म्हजे बरोबर संबंद जोडूंक सोदता. तुमकां दिसता देव तुमच्या जिवितांत बरें हाडचो ना? Praise God. तुमकां दिसता तुमची भलायकी बरी आसची ना? तुमकां दिसता तुमचें काजारी जिवीत बरें आसचें ना? तुमकां दिसता तुमची भुरगीं बरीं आसची ना? तुमच्या जिवितांत जे आल्कोहोल आसा, त्रास आसा ते पयस जावचे ना? जातलेच. देव आपल्या उतराक विस्वाशी. देव आपल्या उतराक विस्वाशी. आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां गरज जेन्ना आमी उतर आयकता, आख्खें आमचें काम जें आसा तें सगळें सोडून, बायबल घेवन, नोटबूक धरून, आमी व्हिडिओ जाल्यार व्हिडिओ घालून मातशें फाटल्यान बरी न्हेसोन येयात मातशी. म्हाका दिसता खूब जाणां तुमी न्हेसोन रेडी ना. आमची बाय मारिया दोन वरां पयलीं तयार जाता. 7 क्लास जावचे पयलीं 5 ती ब्युटी पार्लराक वता. Praise God. तिका व्हिडिओचेर येवपाक ती बिश्टी येना. बरे केस घेता, बरे लिपस्टीक बी घालता, सगळी तयारीन येता ती. आनी आमी हांगा हे क्लासीन येवंक जाय जाल्यार खरेपणी व्हिडिओचेर येवंक जाय जाल्यार आमकां जाय बरे भाशेन तयारी करून येवपाक. फकत भायली तयारी न्ही, बायबल आमचो घेवन तयार, नोटबूक, पेन, बरे भाशेन न्हेसोन हे क्लासीन येवपाक. नातर कोण म्हणटाले अरे शेकी आमी आमच्या बाय जॉनिनाक पळयले, आमी शेकी आमी एकराजिस्ताक पळयले, हांव शेकी आमी डेरेकाक पळयला, तांचो फकत आवाज आयकला आयज आमी तांकां पळयता हांव. Praise God. जेजूक आर्गां. Jesus. जेजूक आर्गां. Jesus Praise God. God. देखून म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या संवसाराच्या लोकांक जी आजून जेजूक वळखोना, आजून पासून उतराची सजमणी ना, मिसाक वेतात, दन कोत्तात, दोन वजार आमच्या बाबा कोत्तात, फकत जें तांकां शिकयलां तें बडबड्यान मागणें कोत्तात, आजून पासून जिवीत सारकें जावना. देवाच्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत बदलतलें. हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां बिश्टी फकाणां आयज सांगिना, हांव तुमकां सांगता, हांव जेन्ना धर्मान आसलो म्हजें जिवीत बिश्टें ना. हांव ह्या वेळार काम करिना, म्हजी मिसीस काम करिना, पूण देवान आमच्यो सगल्यो गरजो पावयल्या. Amen. Amen. Praise God. कित्याक आमी देवाच्या उतरान आहात. Thank you, सगळें Jesus. आमच्या जिवितांत सारकें परफेक्ट ना, पूण आमकां बरी न्हीद पडटा, आमी शांती ना. जे आमी हात लायता तें भांगर जाता, कित्याक देवाचें उतर आमच्या काळजान आहा. Praise Praise God. God. Praise Jesus. आनी हांव खरेपणी तुमकां सांगता की आमी देवाच्या उतरान रिगून रावून तें उतर पाडून दुसऱ्यांक दिवंक एकदम गरजेचें ह्या निमाण्या काळार. Praise खरो God. वेळ हा भाव भयणीनो. Oy, brother. Oy. आमकां देवान हो वेळ दिला तोपतात तसलीं फळां दिवपाक. तोपतात तसलीं फळां दिवपाक म्हणजे आमी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांत, कित्याक वेळ कमी आहा, सैतान तयार जाला आनी जेजूच्या येण्याचो वेळ एकदम लागीं पावला. आनी देखून आमी तें उतर पाडून दुसऱ्यांक दिवपाक एकदम गरजेचें. एकदम हांव तुमकां सांगू ना कितें कशे भाशेन आनी फोर्सान सांगूंक म्हाका जायना, पूण आमकां जाय ह्या वेळार आमी हो वेळ सारूंक देवाच्या राज्यान, देवाचें उतर पाडून देवाच्या राज्यान काम करूंक. संवसाराच्यो वस्तू येतल्योच,
आमचो दिसपट्टो गिराज येतलोच, पूण आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आनी आमी वावर करपाक आमच्या शेजाऱ्यां कडेन, आमच्या गांवांत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या सोयऱ्यांक आमकां लोक नाकारतलो. अरे बाबा तूं प्रिचर जालाय रे, तूं आतां कितें आयला, तूं ये बस 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 च्या पिय, मातशी पेज घे, मातशें जेवण कराय, बरें शीत रांदलां, बरी कोडी केल्या, जेवण कर. बसात, जेवण करात, पेज जेवात, ते तिजान खायात, सगळें करा, पूण उतर दियात, कशे भाशेन उतर दियात. आनी वेच्या आदीं मातशें मागणें करात. पवित्र आत्म्याक सांगात की हांव वचोंक सोदतां ह्याचे कडेन, ह्या फामिली कडेन, ह्या सोयऱ्या कडेन. पवित्र आत्म्याक तूं मातसो फुडें वच, तांकां मातशी सजमणी दी, तांचे काळीज मातशें मोव कर तें उतर आयकोपाक. आमी मागणें करुया भावणीनो. वेळ एकदम कमी आहा, हो वेळ एकदम बरो वेळ न्ही वय, बरो वेळ न्ही. आनी देखून आमकां देवाच्या उतरान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचें जिवीत सारूंक एकदम गरजेचें, एकदम गरजेचें. हांव तुमकां कशे भाशेन सांगूंक आनी फोर्सान सांगूंक जायना म्हाका, पूण हांव तुमकां सांगता एकदम गरजेचें, येस ब्रदर. एकदम गरजेचें, एकदम गरजेचें. आमेन. Amen. Amen. Praise Praise God. God. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. येसू Praise God. Bye, Katie. Yes, sister. Good evening. I start. Oh, good. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मोगळा बापा, तुका दिनवास, मोगळा जेजू, तुका वाखाणणी आणि पवित्र आत्म्याक आर्गां आणि महिमा दिता. खेरीत भाशेन ह्या सांजेच्या वेळा पासत पवित्र आत्म्याक अनुदानी मान दिता. हे आमच्या दोर एक भाव भयणां पासत जी आयज हे घडीक देवाचें उतर आयकूंक एकटोल्या पासत आनी जायतीं भाव भयणांक मौन आसलें हे वेळार देवाचें उतर आयकूंक, पूण कांय कारणांक लागून तांकां येवंक जालें ना, म्हूण तांचे पासत आर्गां आनी महिमा दिता. बापान म्हणलां, जंय दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात, थंय आमचो सर्गीचो बाप हाजीर आसता. आमचो भाव ब्रदर विन्सेंट दर दिसा आपल्याचें पळयनासतना पूण दुसऱ्याचे हुस्क्यान बरोवन जावं झुमाचेर वो युट्यूबाचेर पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपल्या लागीं घडटा ते परी देवाचें उतर परगटूंक, तशेंच देवाच्या उतराची समजणी दिवंक तोकोस घेवन भारी वावुरता. तर ताका कुडी आत्म्याची भलायकी, गोठाय, बळ आनी उपट बेसांव ताच्या वावराचेर पडूं म्हूण पवित्र आत्म्याक फुडें घालून मागता. आयची देवाचें उतर आमकां ह्या भावाच्या तोंडांतल्यान फावत जालां तें आमी आमच्या जिवितांत अणभवूंक, दिसा दिसपटी ताचेर नियाळ करूंक, खोल समजणी घेवन आनी तें दुसऱ्यांक दिवन तांचे जिवितांत उजवाड हाडूंक वावरूंक प्रयत्न करुया. हें हांव मागणी कोत्तां त्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी.